भुरग्यानो, हे चित्र पळयात. ह्या चित्रांत हे आसा रती आनी हे आसा लाली. तर म्हाका सांगात, कोणाचे केस लांब आसात? रतीचे न्हय? आनी कोणाचे केस मोठवे आसात? लालीचे न्हय? आता हे चित्र पळयात. ह्या चित्रांत कोण लांब आसा? सोरोप न्हय? आनी कोण मोठवो आसा? कीड मोठवी आसा न्हय? तर आज आमी आमचो नवो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव आसा लांब आनी मोठवो. लाली आपल्या बापायल्या पसऱ्यार वस्तू विकता. एक शेतकार एक राजू विकतो घेवपाक येता. 7 हात लांब राजू आसा अशें तो लालीक विचारता. लाली राजू हातान मेजता आनी हो घे 7 हात लांब राजू अशें म्हणून शेतकाराक दिता. शेतकार आपल्या हातान तो राजू मेजता आनी लालीक सांगता, पूण हो राजू तर फक्त 6 हात लांब आसा. हें आयकून लाली विचारांत पडटा. मागीर ते शेतकाराक म्हणटा, तू तुज्या हातान हो राजू मेजून त्या लांबायेच्या 7 पट मापान राजू कित्याक घेना? हें आयकून तो शेतकार आपल्या हातान राजू मेजता आनी 7 हात लांब राजू मेजून लाली कडल्यान विकतो घेवन वता. तर अशें कित्याक जालें की लालीन मेजिल्लो 7 हात लांब राजू तो शेतकाऱ्यान मेजतगर फक्त 6 हात जालो? तर अशें कित्याक जालें? खबर आसा तुमकां? कारण लालीचे हात मोठवे आशिल्ले आनी शेतकाराचे हात लांब आशिल्ले न्हय? तर हें खरेंच अशें जाता काय तुमी तुमच्या घरा पळोवंक शकता. तुमी तुमच्या आवयच्या हाताचे माप घेयात आनी तुमच्या हाताचे माप घेयात. कितें फरक आसा तो पळयात. कितें मेळ्ळें तुमकां? तर तुमचो हात मोठवो आसा न्हय? आनी तुमचो मम्माचो हात लांब आसा. तर दोगांयच्या मापांत फरक मेळ्ळें न्हय? तर तशेंच लालीच्या बाबतींत जालें. तर अशा रितीन आमच्या कुडीच्या अवयवांचो वापर करून आमी राजू, माळो वा कपडे मेजूंक शकतात. तांची लांबी मेजूंक शकतात. आमी वेत, पावलां वा हाताचो वापर करून ल्हान वस्तूची लांबाय मेजूंक शकतात. आमी वेतान मेजतना आंगठ्या कडल्यान निमण्या धाकट्या बोटा मेरेन मेजप. तर आतां आमी हें पुस्तक कितलीं वेतां आसात तें मेजुया. 1 आनी 2. तर हें पुस्तक 2 वेतां आसा. आतां आमी पावलांनी कशें मेजतात तें पळोवया. पावलांनी मेजतना पांयाच्या आखाण्या सावन खुळी मेरेन 1 पावल जाता. आतां आमी वर्गाची लांबाय पावलांनी मेजुया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तर वर्गाची लांबाय 20 पावलां आसा. आतां हातान कशें मेजप तें पळोवया. हाताच्या बोटा साकून कोपरा मेरेन 1 हात म्हणटात. आतां मेजाची लांबाय हातान मेजुया. 1, 2, 3, 4. तर मेजाची लांबाय 4 हात आसा. तर अशा रितीन तुमी तुमच्या कुडीच्या अवयवांचो वापर करून घरांत आशिल्ल्या वस्तूंची लांबाय मेजून पळयात.